सगळ्यात पयलीं अजित भाईक आमचे आमदाराक थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी हो रोड हातीन घेतलेलो आसा आनी गेली कितकीशीच वर्सां पेंडींग आसलेलो भुरग्यांकूय त्रास जातलो येता वयता म्हटल्यार पावसाने चिखल बी जातालो तांकां त्रास हांव थँक्यू म्हणटा परत एकदा की हो रोड जालो आनी तांकांय बरें दिसतलें येवपाक वचपाक. उद्घाटन केलेलं आहे रोड ह्यो पेंडींग झाली 5 वर्सां पेंडींग उरलो. हे रोडान मुख्यमंत्री माजी मुख्यमंत्री वयता माजी आमदारय वयता हेंचेर कोणी लक्ष दिवंक ना. आयज भाई फुडें सर रोडाचें उद्घाटन केलेलें आसा आनी ते कोणत्या नाकासून धुंवर बी धुल्लो बिल्लो जाता तो सध्या आता जावचो ना हेच्या फुडें. सगळ्यात पयलीं आयज आमी हरमला जर हॉट मिक्सिंग म्हणजे ह्या सिजनाचे पयले हॉट मिक्सिंग सुरवात करतात. आमच्या वांगडा वॉर्ड मेंबर आमचे गुणाजी ठाकूर आहात, आमचे सरपंच आहात, पंच मेंबर सगळे आहात. खरंच बरें दिसता की सुरवात आमी हरमलच्यान करतात. कित्याक काही लोकांचे स्टेटमेंट्सूय आसलेले सो ते आमी पॉझिटिव्हली घेतल्या. काय म्हणजे कोण ते खूब जाण आहात पॉझिटिव्हली घेतल्यात. सो ताका लागून सुरवातूच हांगातल्यान केल्ली बरी म्हटल्यार म्हणून हॉट मिक्सिंग हांगाच्यान सुरवात केल्या. टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आहा 63 लॅक्साचो आनी ह्यो पयली रोड आमी करपाक घेतलेलो. सो सोलिंग आनी बाकीचे इतर गोष्टी पावसा पयलीं केल्ले पूण मागीर उदकाची पायपलायन 30 MLD पायपलायन घालची पडली. ताका लागून परत आमकां एस्टिमेट करून परत हेचो हॉट मिक्सिंगचो टेंडर हे करचो पडलो आनी आयज आमी तो 1.5 किलोमिटराचो हॉट मिक्सिंग रोड आयज नाल फोडून सुरवात केल्ली आहा. खुबशे म्हणजे एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सीन आतां वेगळे वेगळे हॉट मिक्सिंग आहा, रोड वायडनींग आहा. हे सुरवात आमी आयच्यान केल्ली आहा. टोटल ऑलमोस्ट 17च्या वयर कामां आमी हेतून आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घेतलेली आहात आनी ताका लागून सगळ्यात पयलीं हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे की तेंच्यांनी हांव म्हणजे प्रायोरिटी धरून आमच्या मतदारसंघात सगळीं कामां सँक्शन करून दिल्लीं आहा. थँक्यू. बाबा गीत बाबा हे मेन रोड जे आसा पळय आतां खणाप सुरू आसा तेचें काम केन्ना मेरेन जातलें? पळय ते मेन खणपाचें काम आसलें ते 30 MLD प्लांटाचे जो तुय्यान चालू आहा आनी ते पायपलायन घालप चालू आसलें आनी ऑलरेडी हेका PWD वॉटर डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी सांगलेलें आहा की ती पायपलायन खणल्या की लोकांक भरपूर त्रास जाता धुयचो म्हणून तांकां इमिजिएटली तेचेर सोलिंग करून डांबार घालपाक सांगला. सो तेंच्यांनी काम सुरवात केलें. थोडे दीस हांगातल्या स्थानिकांक थोडो त्रास जाल्लो तो कंटिन्युअसली फॉलोअप करून ते परत फ्रेश एस्टिमेट करून ते कामूय सुरवात केल्लें आसा. आता गुणाजीन म्हटलें की ह्या रोडांसून माजी मुख्यमंत्री आणि माजी आमदार सुद्धा वयतात म्हणना तेंच्यांनी करूंक ना. हाचेर तुमचें कितें म्हणणें? तेचे पर्सनल इमोशनल हे म्हणजे ताका खंय दुखलें आसतलें, ताका खंय ते हर्ट जालां आसतलें कोणी स्टेटमेंट्स केले ते. पूण नो डावट सगळ्यांनी आपलें काम करपाचें. ह्यो रोड तुमकां खबर आहा ह्यो रोड 2000 म्हाका दिसता 16 टेंडर प्रोसेस जाल्लो. 17 तेजो टेंडर जावपा जाल्यार तो कित्याक जावंक ना कित्याक ते तुमी चड जाणां आसतले. सो ती 5 वर्सां ब्लँक उरलेलो. 5 वर्सां उपरांत जेन्ना हांव आमदार जालो तेन्ना ह्यो परत एस्टिमेटाक घेतलो कित्याक GSR कंप्लीट चेंज जालो आनी त्या प्रोसेसाक टायम लागलो आनी परत ह्याच रोडाच्यान अंडरकेबलिंग 33 kV 11 kVची लायन घातली. दुसरी म्हटल्यार 30 MLDचो पायपलायन घालतले. ताका लागून मातसोसो डिले जालो पूण नो डावट हॉट मिक्सिंग जालें. सो आतां थोड्यांक त्रासूय जावचो ना. स्पेशली आमच्या भुरग्यांक जी भुरगीं हांगा शिकोवंक वयतात ह्या स्कुलान कितलींशींच भुरगीं वयतात तेंच्या पेरंट्सान कित्याक पेरंट्साचे खूब कंप्लेंट्स जाल्ली की रस्त्याचेर त्रास जाता म्हणून प्रायोरिटीचेर पयली सुरवात आमी हांगाच्यान